नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पंचायत वेंचणुकांत अनुसूचित जमाती खातीर 107 वॉर्ड राखीव. हेर मागासवर्गां खातीर 223 जाल्यार बायलां खातीर 465. घुंवत्या पद्दतीन आरक्षण. 23 एप्रिलासावन उमेदवारी अर्ज. कुडचडे दंगल केशी 40 आरोपीक मडगांवच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टान सोडले निर्दोश. 6 वर्सां उपरांत निकाल. आरोप सिद्ध करपाक नेमके गुन्यांवकार सोदपाक पुलिशेक आपेस. गोंयच्यान मिनाचे ट्रेडिंग करपी 460 ट्रेडर्सांतले फक्त 188 ट्रेडर्सांनी खण खात्याक दिले डॉक्युमेंट. उरिल्ल्यांचो पत्तो ना. 172 ट्रेडर्सांनी बेकायदेशीरपणान ट्रेडिंग केल्ल्याचो दुबाव. आर्थूर डिसिल्वा मडगांवचो नवो नगराध्यक्ष. दोगांकय 10 मतां पडिल्ल्यान सर्त काडून आर्थूर थारलो जैतिवंत. प्रतिमा कुतिनो उपनगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध आयले वेंचून. आनी खेळा मळार ज्युनियर आय लीग सर्तींत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान जोडले चर्चिल ब्रदर्साचेर मोठें जैत. रोमियो फर्नांडिसान मारली हॅट्रिक. सर्त जावंक जाय मातशी बेगीन म्हणटात दोनूय पंगडाचे कोच. आतां खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकांत अनुसूचित जमाती खातीर वट्ट 107 वॉर्ड राखीव दवरल्यात. हेर मागास वर्गां खातीर 223 जाल्यार बायलां खातीर 465 वॉर्ड राखीव दवरल्यात. घुंवत्या पद्दतीन हें प्रभाग आरक्षण दवरलां. 23 एप्रिलासावन वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज घेवपाक सुरवात जातली. ही प्रक्रिया 30 मेरेन चलतली. 17 आनी 18 तारखेर तालुका पावड्यार मतमेजणी जातली. वेंचणूक जावपा आशिल्ले 185 पंचायतींनी वट्ट 1500 वॉर्ड आसात. पळया तो रिपोर्ट. वेंचणूक जावपा आशिल्ल्या 185 पंचायतींनी वट्ट 1500 वॉर्ड आसात. तातूंतले वट्ट 795 वॉर्ड अनुसूचित जमाती, हेर मागास वर्गीय आनी बायलां खातीर राखीव आसात. पेडणे तालुक्यांत अनुसूचित जमाती खातीर 0, हेर मागास वर्गीयां खातीर 17, बायलां खातीर 27. बार्देश अनुसूचित जमाती 0, हेर मागासवर्गीय 63, बायलां 89. तिसवाडी अनुसूचित जमाती 14, हेर मागासवर्गीय 25, बायलां 50. दिवचले अनुसूचित जमाती 7, हेर मागासवर्गीय 22, बायलां 41. सत्तरी अनुसूचित जमाती 4, हेर मागासवर्गीय 6 आनी बायलां खातीर 27. फोंड्या अनुसूचित जमाती 20, हेर मागासवर्गीय 33, बायलां खातीर 54. साश्टीत अनुसूचित जमाती खातीर 18, हेर मागासवर्गीयां खातीर 14, बायलां खातीर 80. मुरगांव अनुसूचित जमाती 9, हेर मागासवर्गीय 6, बायलां 27. केपें अनुसूचित जमाती 13, हेर मागासवर्गीय 6, बायलां 24. सांगे अनुसूचित जमाती 7, हेर मागासवर्गीय 8, बायलां 16. काणकोणा अनुसूचित जमाती 9, हेर मागासवर्गीय 5, बायलां 18. धारबांदोडा अनुसूचित जमाती 6, हेर मागासवर्गीय 5, बायलां 13. Women, what we have done is that 33% reservation is there, and every election year it is being rotated, so that is fixed. In respect of ST and OBC, we have actually put a restriction of 50% reservation in OBC and ST wards. So we are, in every panchayat we will not exceed at 50% limit of OBC and ST, and at the same time we have to rotate them. So wherever seats already were reserved for ST and OBC will not be reserved this year because of the rotation policy. And we restrict them to, and wherever there is more population of ST and OBC, there will be more wards reserved with that restriction of 50%. वेंचणूक कार्यावळ अशी आसतली. 23 एप्रिलाक अर्ज, 30 एप्रिल निमणी तारीख, 1 आनी 2 मे अर्जांची छाननी. अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 3 मे. 4 मे चिन्नां दितले. 16 मे वेंचणूक. 17 आनी 18 मे मतमेजणी. There will be about 6,000 people, government staff, which will be required, keeping in view number of polling booths, etc., etc. And we will require roughly as about 5,000 polling personnel who are from police department. पणजेच्यान आमचो खबरांकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबरांकार तुळशीदास च्यारी.
कुडचडे दंगल प्रकरणातले 40 आरोपींक मडगांवच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टान निर्दोष सोडले. 6 वर्सां उपरांत मंगळारा हो निकाल लागलो. पुलीस आरोपीचो गुन्यांव सिद्ध करपाक शकले ना. हजारांनी लोकांच्या जमावावरवीं नेमके गुन्यांवकारांक पुराव्या सयत सोदून काडप पुलिसांक जमलें ना. कुडचड्या गुड्डेमळार अल्पसंख्यांकांचे एक बेकायदेशीर प्रार्थना स्थळ मोडिल्ल्यान मार्च 3, 2006 ह्या दिसा ही दंगल सुरू जाल्ली. गुड्डेमळ कुडचड्या धर्मीक थळ मोडले उपरांत कुडचड्यार दंगल जाल्ली. ह्या दंगलींत खाजगी आनी भौशीक मालमत्तेचे भयंकर लुकसाण जाल्ले. मंगळारा ह्या दंगलीच्या 40 आरोप्यांक कोर्टान निर्दोष सोडले. तांचे वेले आरोप सिद्ध करपाक पुलिसां कडेन ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान मडगांवच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टान तांकां निर्दोष सोडले. 6 वर्सां चलिल्ल्या ह्या सुनावणेंत कितलेशेच साक्षीदार परतले. पुलिशेन दंगलींतल्या खऱ्या गुन्यांवकारांक वळखल्ले नात आनी तांकां धरचे सोडून भलत्यांकच आरोपी केल्यात असो युक्तिवाद आरोपींच्या आदवोगादान केल्लो. आरोपींचो आदवोगाद म्हणटा केशींत कांयच तथ्य नाशिल्ले. ठोस पुरावे मेळ्ळे ना. कितलेशेच साक्षीदार परतले. दंगलींतले खरे गुन्यांवकार पुलिशेक सापडिल्लेच नात. आरोपपत्रांत आरोपी थारायल्यात ते खरे गुन्यांवकार न्हीच. आरोप सिद्ध करपाक ठाम आनी ठोस पुरावे पुलिशे कडेन नात. बेसिकली कितें जाल्लें जाणा तूं, एक एलिगेशन जाल्लें की हे भुरग्यांनी एक हें केलें म्हणून, रायट केलें म्हणून, आनी ते रायटांक हांकां फसयले. कोणा खातीर कित्या खातीर तो रायट जाल्लो तें उलयना. तातूंत विटनस कोण नाशिल्ले, एविडन्स कांय नाशिल्ले, आनी आमी असो आर्ग्युमेंट मांडलो की विटनस ना, हें ना, एविडन्स ना, आमकां सुटकारो दिवचो म्हणून एक केसींतल्यान. आनी त्या प्रमाणे कोर्टान इन द कोर्ट्स विजडम आमी सांगलें बाबा तुमी चला कर म्हणून. सरकारी वकील म्हणटा साक्षीदार परतले. कुडचड्यार जाल्ले त्या दंगलींत हजारांनी लोक आशिल्ले. पुलिशेक नेमके गुन्यांवकार कोण ते सोदून काडपाक जमले ना. कुडचड्यार 3 मार्च 2006 5 वर्सां फाटीं जी दंगल जाल्ली आनी ते दंगलींतले जे आरोपी जे आसले तेंचे जी केस हांगा सत्र न्यायालयाक जी दाखल केल्ली ते केसीचो आज निकाल जालो आनी सगळे आरोपीची सगळे 24 आरोपी आसले ते केसीक आनी चडशे सगळे स्थानीक लोक हे 40 जाणांच्या सत्र न्यायालयान अतिरिक्त सत्र न्यायालयान पुराव्या अभावी पुरावो नाशिल्ल्या कारणान सगळ्यांची निर्दोष सुटका केली. कोर्टाक जो पुरावो जो समोर सादर केलो त्या प्रमाणे जे आरोपी जे असले हितूर ते हजारांचो जमाव असलो त्या वेळार. म्हणजे जे भितर आयडेंटिफिकेशन म्हणजे करेक्ट वळख जालें ना. कोणी अमकी काम कोणी केलें, कोणी जाळपोळ केली, कोणी दगडफेक केली, हें सारकें एक्झॅक्ट पुरावो कोर्टा मुखार येवपाक शकलो ना. तशेंच कांय साक्षीदार जे पळय जे आसा तेणी मागीर आतां 6 वर्सां जाल्ले कारणान 5-6 वर्सां जाल्ले कारणान तेंचे मदले संबंद अमिकेबल जाल्ले कारणान कोर्टाक सत्य सांगपाचें टाळ्ळें. त्यामुळे पुराव्या अभावी सगळी हांची तुगेले जे आरोपी 40 जे आरोपी आसा ह्या खटल्यांक तेंची मुक्तता न्यायालयाक करची पडली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. गोंयच्यान मिनाची निर्गत करपी 460 ट्रेडर्सांतल्या फक्त 188 ट्रेडर्सांनी खण खात्याक आपल्या आस्थापनाचे डॉक्युमेंट दिल्या. खण संचालक प्रसन्न आचार्यान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली. उरिल्ल्यांचो पत्तोच ना. हाका लागून हे 172 ट्रेडर्सांनी आतां मेरेन गोंयच्यान बेकायदेशीरपणान मीन ट्रेडिंग केलें काय कितें असो मुद्दो उपरासला. मीन खात्याक डॉक्युमेंट दिवपा खातीर ट्रेडर्सांक दिल्ली मुजत 16 एप्रिलाक सोंपली. ते स्क्रुटिनी चालू जालें ना न्ही. फक्त 188 एप्लिकेशन्स आर बी सबमिटेड. कळ्ळें तुका? ओके. बाकीची डिटेल अजून स्क्रुटिनी चालू जातकीर कळटलें कितें आसा कितें ना तें. ओके. आनी बाकीचे ज्यांनी सबमीट करून ना तांचेर कितें एक्शन बी कितें तांचे घेतली? मागीर गव्हर्मेंटा पुटअप करून डिसिजन घेवचें पडटलें कित्याक गव्हर्मेंट डिसिजना प्रमाणे गेल्ले न्ही ते आमी परत. ओके. ज्यांनी जे सबमीट करूना पळय तांकां तुमी इलिगल टर्म करूं शकता? ना ना यू कॅनॉट मेक इट. ताणें फक्त सबमीट केला म्हणून ऑन दॅट प्रिटेक्स यू कॅन्ट कॉल इट इलिगल. थोडी इलिगलूय आसूं शकता तातूंत पूण सगळें इलिगल म्हणप म्हळ्यार चुकीची गोश्ट जातली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.